वास्को आणि मुरगांवच्या पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांनी वास्को पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसा भायर धरणे धरले। तांकां खंय फाटले 8 म्हयने जाले पगार पडूना। सगळे मिळून 21 कामगार कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात। पीडब्ल्यूडीचो एई फक्त पोकी आश्वासनां दिता, कोण कांयच एक्शन घेवंक तयार ना म्हूण ते आतां रस्त्यार देंवल्यात। आमकां पेमेंट ना, म्हाज्या घरान चेडूं आनी हांव आसा, तेन्ना म्हाज्या चेडवाक आनी म्हाका शिक्षणाक पयशे म्हाका मेळना। तेन्ना हांवें लोकांचे रीण काडला, ते रीण म्हाजे कडेन फारीक जायना, म्हाजे कडेन कांय ना, म्हाका कोणाचो आनी आधार ना, काम करूनच हांवें पोट भरपाचें। पेमेंट ना। आमचे 2 कॉन्ट्रॅक्टर चलता, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमी सेवरेट डिपार्टमेंटान डिविजन 21 सब डिविजन 2 काम करता। ऑपरेटर आहा, हेल्पर आहा, ऑफिस स्टाफ आहा, सुपरवायझर आहा, पण आयज 8 म्हयने जाले आमकां पेमेंट ना। आमचे साहेब लोक म्हणटा की आमी एई कडेन मेळ्ळे, एईन आमकां ई कडेन येयले, आयज 15 दीस जाले ई कडेन गेल्या। ईन आमकां सांगलेलें की 8 दिसान पेमेंट जातलो म्हणून, तर आयज 15 दीस जाले, ई काय एक्शन घेयना, एई काय एक्शन घेयना आनी कॉन्ट्रॅक्टर पेमेंट घालूंक पळयना। दुसरें म्हणजे आमचे जे फायली वयता टेंडराच्यो, ते मडगांव वचून 3-3दा रिटर्न येता। आमी पीडब्ल्यूडीन काम करता आनी आमकां वेगळ्या वेगळ्या टायमार वेगळ्या मंत्र्यांनी जावं आनी कोणें आश्वासनां दिल्ले कडेन हांव तुमकां घेता म्हणून, तितून पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटीन तुमचो समावेश करता म्हणून, पूण आयज पासून इतली वर्सां जालीं म्हणल्यार कांयच ना। पेमेंट सुद्दां आतां आमकां 8 म्हयने जाले गेल्ले, आमकां 8 म्हयने पेमेंट ना। काम आमी सातत्यान बरे भशेन करीत आसता इतले दीस म्हणल्यार, केन्ना कामाक प्रॉब्लम करना। अजून 8 म्हयने जाले पेमेंट ना, तरी आसतना कामाक कसलोच प्रॉब्लम करूना आमी। आनी इतले हें करूनय म्हाका दिसता सरकारान आतां आमकां जाता तितले बेगीन आमकां पीडब्ल्यूडी हितून समावेश करचो, तितून पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटी आहा तितून। एई म्हणटा फुडल्या 2-3 दिसात खंय तांकां पगार पडटलो। तेणी सांगला की 2 दिसांनी पेमेंट जातले, सो किया लागून कितें मातशे प्रॉब्लम जाले ते पेमेंटा लागून, सो आतां तो पणजे गेला, सो 2 दिसांनी क्लियर करतलो। सो 8 मंथ्स कितें जाता एक्चुअली 8 मंथ जावना, ते 2 दिसां मध्ये आतां सांगला, आतां साहेबाक उलयला, तो क्लियर करता म्हणून सांगला। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। वास्को रेल्वे स्टेशनाक हुबळी डिव्हिजन बेस्ट मेंटेन मेजर स्टेशन अवॉर्ड मेळ्ळा। वास्कोचो रेल्वे स्टेशन मॅनेजर PC चाकोन जाहीर केलें। हें खंय ताचें सेगीत 3रे वर्स। तशेंच पॅसेंजरांक लागून सोमारच्यान पॅसेंजर रिझर्वेशन ऑफिस बायणान नवे बिल्डिंगेंत शिफ्ट केलां। The shield was presented by our respected DRM on 24th February at Hubli during the annual Railway Week celebrations. We have constructed a new reservation complex near the Government Railway Police Station, Vasco. Actually, the earlier building room was very congested and people were not able to be accommodated in that room. That's why we constructed a new building and we have shifted to the new premises from today onwards. Thank you. Actually, this year we have got the Best Maintained Major Station Award of Hubli Division to Vasco, and we are all proud to be a part of the station. And I thank everybody, including the traveling public, for achieving this award. In fact, this is the 3rd award I am getting during my tenure. Earlier once the station was declared as the best maintained major station among the whole of Southwestern Railway. So another occasion in divisional level also we got the same award some 4 years back. So we are getting back that shield once again. सुमार 2.5 वर्सां उपरांत एक्टिविस्ट बिस्मार्क डायसाची फामील आतां ताचे बॉडीचेर निमाणे संस्कार करूंक तयार जाल्या। त्या बॉडीचेर आनीक पोस्टमॉर्टम करूंक मेळना म्हणून वैजकी एक्सपर्ट पॅनलाचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत बिस्मार्काचे फामिलीन हो निर्णय घेतलो। हायकोर्टाचे सुचोवणे वेल्यान बिस्मार्काच्या बॉडीचेर निकतीच रेडिओलॉजिकल टेस्ट जाल्ली। केस मंगळारा चड करून तडीक लागतली। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।